रुताच्या पुस्तकावेले वाचप. नितीदारांच्या देसांत दुखोल पडलो आनी जुडाच्या बेतलेहेमाचो एलिमेलेक नांवाचो कोण एकलो मुनीस आपले बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन मोआबांच्या देसांत बिराड करूंक गेलो. थंय एलिमेलेक नोएमीचो घरकार मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. हे मोएबी चेडवां कोडे लग्न जाले. एकल्याचे नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचे नांव रूथ. ती सुमार 10 वर्सां थंय रावली. मागीर नोएमीचे पूत मालोन आनी किल्योन दोगूय मेले आनी नोएमी आपले दोग पूत आनी घोव नासतना एकलीच उरली. त्या उपरांत तिणें आपले सुनांक घेवन माओबिदांच्या देसांतली भायर सोरूंक चिंतलें, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोचेक भेट करून तांकां जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकल्लें. पूण ओर्पा आपले सासूमायचो उमाव घेवन आपले घरच्यांशी परतली. रुतान मात तिका सोडली ना. नोएमीन तिका म्हणलें, पळय, तुजी जाव आपल्या घरच्यांशी आनी आपल्या देवाशी परतली. तिचे भाशेन तूंय वच. पूण रुतान म्हणलें, तुका सोडूंक आनी तुजो सांगात पयस करूंक म्हाका बळ करूं नाका. कारण तूं वेताय थंय हांव वेतोली, तूं रावताय थंय हांव रावतोली. तुजी घरची म्हजी घरची जातोली आनी तुजो देव जातलो म्हजो देव. हे भाशेन नोएमी आपले मोआबीत सुने रुता बरोबर मोआबितांच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेहेमाक पावली तेन्ना जोवाचे पिकाचो काळ सुरू जालो. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळे. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा, बागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सासनाच्या सासनांक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पोराची स्तुती कर. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्पोरा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन बोर. सर्वेस्पोराक जोय. मातयो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकीक जेजून ओगे केलेले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारलें,
गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतिपाल केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुजे दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यावून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हे दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचोच मोग कर. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दोन मुखेल आनी आव्हान दिवपी आज्ञा पाळूंक हुस्कायता. पयली आज्ञा आमकां सगळ्यांक घडीक सोंपी कशी लागत, पूण दुसरी आज्ञा जितली उद्गारूंक सोंपी आसा तितली वेव्हारांत घालूंक अवघड. आमच्या शेजाऱ्यांनी आमकां दुखयलां, वायट केलां, नांव विबाडलां आसत इतलें करून लेगीत आमी ताचो मोग कसो करूंक शकता काय? पूण जेजू आमकां धीर तशेंच भरवोसो दिवन सांगता, आमी असल्या मनशांचो खऱ्या काळजान मोग करूंक गरज. असलो मोग आनी सेवा शेजाऱ्याक बदलूंक आनी आमचे वरवीं देवाचो मोग चाखूंक दिवंक शकतले. देवाचो मोग करप तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप समृद्धीचो प्रथम उपदेश म्हूण जेजू जबाब दिता. हॉस्पिटलांत आपूण सेवा करता तो पेशंट आपलो दुस्मान म्हूण विसरून कोविड-19 पेस पिडे सोम्यार नर्स काळजीदारपणान आनी मोगान ताची सेवा करता आनी देवा लागीं ताचे खातीर मागता आनी पेशंट बरो जावन आपले जिवीत बदलता. हाचे परस व्हड मोग ना. जरी आमी देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगा खातीर वावुरता जाल्यार कितल्योय आडखळ्यो येयल्यार पासून देव आमकां बरोवशान थीर करता. एकूच आमकां गरजेचें आनी तें म्हणल्यार आमचें काळीज मन देवाच्यो वाटो ओळखूंक उक्तें दवरूंक. तर आयज आमचें मागणें जावन दी, खऱ्या नितळ काळजा मनान तुजो आनी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.